सोडून दिलाय. एकूटम जावन बापा आमी जमल्या, एकाच गाडयांत तुका गितां गाता, एकाच काळजांत तुजो मोग करता, एकवटान जियोंक गरजेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, केदळा आमी देवाच्या संबंधांत गूंड आसता आनी केदळा देवा खातीर, देवाचे योजन पंथा पावोवच्या खातीर आमी वावर करता, आमचे सतत विनियोग करता. तेन्ना देवाचो आदार आमकां तक्षणच फावो जाता. आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयता शीस दोनी रासात वारें वादळ येता आनी या वादळा मध्ये ते जेजूक उलो मारतात, देवाक उलो मारतात. आनी आमी कितें पळयता, जेजू तक्षणच वादळ शांत करता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाचो आदार तक्षणच आमकां मेळत जाल्यार आमी देवाक चड लागीं आसूंक जाय. जायते फावटी आमच्या पातकाक लागून, आमच्या अस्खतकायेक लागून, आमच्या आशा कुशांक लागून आमकां आमचीच खुशी करूंक जाय देखून आमी देवातावन जायते पयस उरता आनी त्या देखून देवाचो आदार आमकां जायते फावटी सुकोवन वेता. आमच्या कश्टांक आमीच कारण जाता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ही आमची सूख आमी वळखूंक, देवाक चड आनी चड लागीं जावंक, देवाच्या योजनांक आमी आमकांच समर्पण दिवंक देवाचो आदार हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया. सांगाता असलें जिवीत जियेतल्यांक सांत आंतोनी तक्षणच म्हळ्यार बरी आदार दिता. हो आदार जायत्यांक आमकां लाभलेलो आसा. सांत आंतोनीचो आदार ह्या मापान आनिकी आमकां ताच्या भक्तिकांक चड रितीन मेळून दी म्हणून ताची ससाय ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, फावो ते परिवांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचे गुणेपण ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच हांव कुवार मुरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमीन. शांती
ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींचा राया सर्वोद्वेगा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका बिनवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोन्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शय्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यापासून आमचे मागणे मानून घे पवित्र सांगते देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनी खऱ्या बावर्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान तो जियेत आनी राजवड चलयता ससनांच्या ससना आमोस प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप इस्रायेलीचो तुमचे विरोध हांवें इजिप्तांतली भायर काडलेल्या सगळ्या कुटुंबा विरोध सर्वेस्परान सांगला ते उतर ऐका पृथ्वे वयल्या सगळ्या कुटुंबा मदें फकत तुमकां हांवें विंचली देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां ख्यास्त लायतलो पयलेंच थारायनासतना दोग मनीस सांगाता पैण करतात आपणाक शिकार मेळनासता रानांत शिंव गरज घालता आपणे कांय धरिनासता दोलींत शिंवाचो पिलो गुरगुरता पास मांडूक ना जाल्यार सुकणें धरणीर झाडांत सांपडटा शिकार संपल्यानासता झाड धरणी वयले वयर उडटा शहरांत तुतरी वाजयल्यार कोणी तरी भियानासता रावात सर्वेस्पर विघ्न धाडिना जाल्यार शहरांत ते येता ना सर्वेस्पर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो गूट उगडापो करिनासता कांयच करिना शिंव गरज घालता कोण भियानासता रावात सर्वेस्पर देव उलयला प्रवाद करिनासता कोण रावात देवान सदोमाची आनी गोमोराची देसवाट केली तशें हांवें तुमची देसवाट केली उज्यांतलो भायर काडलेल्या इंगल्या भाशेन तुमी आसल्यात तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात उलयता तो सर्वेस्पर देखून इस्रायला हे सगळे हांव तुका करतलो आनी हे सगळे हांव तुका करतलो देखून इस्रायला तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा देवाचे उतर हे देवाचे हडुपकार तुझे नीतीचे वाटेन म्हाका सर्वेस्परा तुझे नीतीचे वाटेन म्हाका सर्वेस्परा
सर्वेस्पोरा वाईट असो करपी देव तून खोट्याचे वारे लेगू तुका जायना गर्वी तुझे मखा आपली बडाई दाखो सखाना तुझे नीतीचे वाटेन म्हाका चल सर्वेस्पोरा अधर्मांक तूं कांटाळता फडकिऱ्याचो तूं नाश करता विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक ताने तेल्यांचो सर्वेस्परा कांटाळो येता तुझे नीतीचे वाटेन म्हाका चल सर्वेस्पोरा पूण म्हाका तुझ्या मोगाच्या उदारपणा वरवीं तुझ्या घरांत प्रवेश मेळटा देखून भेंबीरांतेन बरो तुझ्या मंदिरा मुखार हांव सश्टांक सर पडता तुझे नीतीचे वाटेन म्हाका चल सर्वेस्पोरा तुझे नीतीचे वाटेन म्हाका चल सर्वेस्पोरा सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनच आसा ताच्या उतराचेर हांव पातेवन रावता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या उपरांत जेजू दोनीर सोडलो ताचे शिसी ताचे संगाता गेले अशें आसता सरोवरांत एकाच सणे एक व्हड वादळ उठलें दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं पूण जेजू न्हीद काडतालो तो वळ ताचे शिष्य ताचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणाले सुम्या आमकां बचाव कर आमी बुडटांव जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले बिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो आनी उठून वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कड शांत जालें हें पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले कसलो मनीस हो वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात देवाचें उतर हें क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो तुमी बोटिंगार गेल्यात गी बोटिंग केलां गे तुमी गेल्यात रजेच्या दिसांनी आमकां बोटीर वचूंक दोनीर वचूंक बारीक खुशी न्ही गे
सगळें शांत आसतना हवो प्रशांत आसतना बोटीर वेचें मजेचें कुशलायेचें संतोषाचें. पूण तेंच आमी पयन करनासतना एकाचने वादळ उठलें जाल्यार वारें आयलें जाल्यार दोनी वयर लारां मारूंक जालीं जाल्यार आमचें काळीज हातांत येता न्ही गे. आमचें काळीज हातांत येता. मोगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी पळयता आयचे सुवार्तेंत शिसांचें काळीज हातांत आयिल्लें. कित्याक म्हळ्यार गलिलेयाचो सरोवर ल्हानसो न्हय, 7 या 8 मैलां रुंद आसलो. आनी हे शीस खंयसर आसले गे म्हळ्यार सोडून सरोवराच्या मदगात आसले. तडी तावन 4 तावन 5 मैलां ते पयस आसले. आनी असलें वादळ उठलें गे तांकां उपयोवन तडीक येवचें असाध्य जाल्लें. एक रितीन तांचें मरण तांकां लागींच आसलें बरी भोगलें. आनी आपणाक सडीत वेळ ना, आमचें जालें असलें चिंतप तांचें तें आयिल्लें जावन पुरो. आनी असल्या कश्टांत ती जेजूक पळयतात. आनी जेजू कितें करनासा आमकां कळीत आसा. आमकां विस्मीत जाता जेजू पळयत आसतना. असल्या वादळा मदें असल्या वाऱ्या मदें तो एक उशें काण घेवन न्हीद काडनासा. आनी तसल्या जेजूक उठयतात आनी विचारतात, मेस्त्री तुका कांय आमचें पडोवन गेल्लें ना गे, तूं आमचे खबरेरच नाय मो, आनी आमी मरूंक तयार जाल्या. आनी तक्षणूच जेजू कितें करता, वादळ शांत करता. तो लारांक आनी उदकांक फर्मायता, लारांक आनी उदकांक फर्मायता. आनी ताचें फर्मान वारें आनी लारां मानून घेतात आनी ती शांत जातात. आनी असल्या हाका वखता ते शीस उद्गारतात, कसलो मनीस हो, कसलो मनीस हो. ह्या तांचे सवाल मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी अनेक रितीन सांगचें जाल्यार हो कोण, हो कोण. लारां आनी वारें सयत ताचें उतर आयकात जाल्यार वो कोण. आनी आमी पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो माथेवाच्या वांजेलांत जेजू कोण म्हणल्या त्या शिसांच्या सवालाक जाप दिल्ली ना. जाप आसा गे, जाप ना. थंयसर तें घडीत माथेव आखेर करता. तर जेजू कोण ह्या सवालाक मोगाळ भावान आनी भयणीनो जाप दिजे जाल्यार आमी किर्तनांक वचूंक जाय. जें कितें सुवार्तेंत आमी आयकल्लें सोडून तेंच विवरण आसचें आनी एक किर्तन आसा. आनी तें किर्तन 107वें किर्तन. थंयसर कितें जाता गे पळया. आमी त्या किर्तनांत वाचता, दर्यांत तारवांचेर बसून भोंवतेल्या मनशांनी व्हड सागोराचेर व्यापार करतेल्यांनी देखलीं सर्वेस्पराचीं कृत्यां. कोणे? दर्यांत व्यापार करतेल्यांनी. आनी हांगासर नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता शिसी दर्यांत आसात, सरोवरांत आसात, व्यापार ते कर्ण आसात. आनी थंयसर किर्तनकार म्हणटा ताणें सर्वेस्पराची कृत्यां देखलीं आनी दर्याचे गुंडायेंत ताणें केल्ली विस्मिताय देखलीं.
दर्याच्या गुंडायेर सर्वेस्परान केल्लें विस्मितान देखलें. मुखार आमी या किर्तनकार म्हणटा, आपल्या उतरान देवान वादळ उठयलें आनी ऊंच ऊंच लारां उबीं केलीं. ते मळबा पर्यंत सडले, मागीर पातळांत पडले. ह्या आकांतान तांचें काळीज उदक जालें. पळया, तांचें काळीज उदक जालें. नव्या सल्ल्यांत कितें जालें? थंय वादळ उठलें आनी शिसांचें काळीज उदक जालें. पळय मग भवान बेनिनो, एका रितीची समानता ह्या किर्तनांतय आनी ह्या वांजेलाच्या वाचपांतय आसा. ताचे उपरांत आमी पळयता किर्तन मुखार वेता. बेबद्या भाशेन लोकोन ते आपणूक दपटोवंक लागले. तांची सगळी हिकमत नपयस जाली. कितें जालें? ते एकामेका आपडाले आनी तांची हिकमत म्हळ्यार कितें? तांची हुशारकाय. ते दर्यांतच पयन करचे मनीस न्हय गे. लारां विशान तांकां कळीत आसा. दोन कशी नियंत्रणाचेर हाडचें म्हणून तांकां कळीत आसा. तरी तांची ती हिकमत, तांची ती हुशारकाय, तांचें तें एक्सपिरियन्स, तांचो अनुभव खंयच्या रितीन तांकां कुमोग जालो गे? जालो ना, कुमोग जावं ना. उपरांत आमी पळयता मगाळ भवानन बेनिनो, सुवार्थेन ते तशेंच ते शिस ते दर्यांत पयन करतले मनीस. तांची हिकमत तांकां तांच्या कुमकेक आयली गे. तांकां दोन नियंत्रणार दवरूंक साद जालें गे? ना. पळया, किर्तनान कितें जाता तसंच हांगासर सुवार्थेन ते जाता. उपरांत आमी पळयता आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्परान उलो मारलो. किर्तनकार म्हणटा, आपल्या कश्टांत कोणाक तांणी उलो मारलो? सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो. आनी तांच्या हाकांतांतलें ताणें तांकां निवारलें. ताणें वादळ शांत केलें आनी दर्याची लारां ओगी जालीं. किर्तनांत आमी पळयता दर्यांत आसलेल्यान कोणाक उलो मारलो? सर्वेस्पराक उलो मारलो. आनी हांगा नव्या सल्ल्यांत सुवार्थेंत शिसांनी कोणाक उलो मारलो? जेजूक उलो मारलो. किर्तनांत सर्वेस्परान वादळ शांत केलें, दर्याची लारां ताणें थांबयलीं. नव्या सल्ल्यांत कोणें वादळ शांत केलें? जेजून. तशें जाल्यार जेजू कोण? तशें जाल्यार जेजू कोण? जेजू जावन आसा सर्वेस्पर देव. जेजू जावन आसा देव. वय मगळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या शिसांच्या सवालाक आमकां जाप आसा. वारें आनी वादळ लेगून ताचें उतर आयकता, तर वो कोण? आनी त्या सवालाक जाप आसा, जेजू जावन आसा देव. देखून मगळ बाबांनो आनी भयणीनो, त्या जेजूचे सत्तेचेर विश्वास दवरूंक आमकां ही सुवार्ता आपयता. जेजूचे सत्तेचेर विश्वास दवरूंक ही सुवार्ता आमकां आपयता. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी सतमंतांव न्ही गे. आमचें तें भावार्थ आसा. भावार्थ म्हळ्यार दुसऱ्या रितीने आमी अर्थ करून काणगव्येत. सतमनचें म्हळ्यार आमी मिसाच्या वेळार, आयताराच्या मिसा वेळार आनी सडाव जावन दाबा जो आसता आसतना आमी भावार्थाची उसादने करता न्ही गे. ह्या संदर्भार भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार थोड्या सतांत आमची संमती आमी दाखोवची. वय हें हांव सत म्हणून मानून घेता म्हणचें. भावार्थ म्हळ्यार तें. एका रितीन आमी भावार्थ म्हळ्यार तशें समजून घेवयेत. आनी हांगासर जेजू
तुम्ही कितले बिजूड कित्या तुमकां भावार्थ नांगे म्हणून विचारता आसतना जेजून जाय की तांचे तावन कितें विचारता तुमी कितें तें हांव देव हांव सर्वेस्पर हांव त्रिंदादेचो दुसरो देव तें तुमी मानून घेतात गे म्हणून विचारता गे ना हांगासर जेजून तांचें तें विचारचें कितें गे म्हळ्यार हांव सर्वेस्पर देव म्हाका ती सकत आसा म्हाका तें बळ आसा म्हणून तुमी कित्याक पातयेनात कित्याक पातयेनात कित्याक तुमी एक कश्ट आयले म्हणून गडबडी करतात कित्याक तुमी दुखांत पडतात कित्याक तुमी खंतीन बसतात जायते पटी मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या सालते जिवितांत आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां नश्ट आयिल्ल्या वेळार अचानक वादळ आमच्या जिवितांत उठलेल्या वेळार आमी शिसांप्रास विंगड कितें करता गे विंगड कितें करता गे जायते पटी आमी शिसां बरींच करता आमी धडबडता आमी घडबडता आयल्यांक गेल्ल्यांक आमी उलयता तांचेर रागार जाता आनी कितें कंत कन्न बसता कितल्योश्योय राती आमकां न्हीद आसना जेवंक रुसना पळय आमची स्थिती कितें जाता गे म्हळ्यार आमी डिप्रेस जाता हांगासर बसून आमी आसता आसतनाच कितलींशीं जाणां कंतीन आसात कोण ना कितलींशीं जाणां तांच्या पिड्या विशयान चिंतात कोण ना कितलींशीं जाणां तांच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशयान चिंतात कोण ना कितलीं जाणां मारेकार पिड्यांत आसलेलीं कंतीन आसात कोण ना आसा गे खंडीत जावन आज मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू आमकांय तेंच विचारता कित्याक ही गडबडी तुमकां विश्वास ना गे कित्याक ही कंत करतात कित्याक तितल्या कंतीन तुमी बुडल्यात कित्याक संतोशान नात म्हजे सक्तेचेर तुमकां विश्वास ना गे म्हजी सकत कितली म्हणून तुमकां कळीत ना गे म्हजी पदवी कितली म्हणून तुमकां कळीत ना गे त्या पदवेचेर विश्वास दवरा ते सक्तेचेर विश्वास दवरा आनी हो विश्वास आमी परगट करता आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो त्या देवाची व्हड कृत्यां आमकां दिसून येतात आमची वादळां जिणेंत उठलेलीं ती केदी व्हड जाल्यार आमकां फुडें आसो तो आपाय केदो व्हड जाल्यार तक्षणच आमकां जेजू त्या आपायांतलें त्या कश्टांतलें भायर काडटा येदोळस आराधना वेळार आमी पळयलें सामसांव पळया तें व्हडलें सिंह ताच्या मुखार येता सिंह मुखार येता आनी तो इतले सक्तेन भरता गे देव ताका इतले सक्तेन भरता गे एका बकऱ्याच्या पिलाक चिरलेले बरी त्या सिंहांक तो चिरूंक शकता पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो फिलिस्तीनकार ताका धरूंक येतात आनी तो वळ एका गाडवाच्या काटक्याच्या हाडांत काल एका हाडांत तलवार ना आनी बाण नात आनी कितेंय ना त्या एका हाडांत तो इतल्याशा जाणांक जिवेशी मारता देव ताचो जीव त्या सिंहाच्या तोंडात हावन आनी त्या दुस्मानाच्या हातांत हावन वाटयता त्या तितले सक्तेचो देव तुमकां वाटावचो ना गे शिसांक वादळांतलें भायर काडून त्या तडीक पावयलेलो तो जेजू तो देव तुमकां तुमी आशिल्ल्या सुखाच्या तडीक तो पावोवचो ना गे त्या बरेपणाच्या तडीक तो पावोवचो ना गे तितलो अस्कत आमचो देव म्हणून तुमी चिंतात गे तितलें बळ आमच्या देवाक ना म्हणून तुमी कंत करतात गे मोगाळ भावान आनी भयणीनो निसायकी आमचे कंतीक आमच्या दुखाक अर्थ ना तें अर्था विणय कोण देवाचेर विश्वास दवरता ताचेर पातयेनी दवरता ताका लागीं आसा तो केदेंकच वादळा मदें कंती मदें दुखान बुडाना या कंतीन उराना बेविश्वास जायना ताजो विश्वास तो दाखयता जेजू पर्यंत तो शांत उरता आनी हें शांतपणच ताच्या भावार्थाची उसारणी जाता पळया हें शांतपणच भावार्थाची उसारणी जाता हांगासर सतमंता म्हणटा आसतना उसारच्या त्या भावार्था प्रास आमी कश्टांत नसतांत आसता आसतना आमी दाखोवचें धैर्यस भावार्थाची
वर्ती उसारणे जाता आणि असली उसारणी मगाळ भावानं बेनून तुम्ही करता असताना पळया देवाचो आधार तुमकां व्हड मापान मेळटा आणि त्या आदारान तुम्ही हर एका तुमच्या कश्टांतले हर एका तुमच्या संकटांतले तुम्ही भायर पडतात. वय शिस तडीक पावलेले बरे तुम्ही आशिल्ल्या त्या तडीक पावतात. तर असल्या भावार्थान देवाक सकत असा देव पदवेदार देव शक्तिवंत म्हणल्यार भावार्थान आमच्या कष्टा नश्टामध्ये धैर्यान आमी जियोंक आनी धैर्य दाखोवन आमच्या भावार्थाची उसारणी करूंक देव आमकां सदांच आधार दिवंक दे म्हणून आमी मागया. समेस्ता आमी उबे रावया. मगाळ भावानो आनी भयणीनो, देव भोव काकुळतेचो बापूय आमकां ताच्या भुरग्यांक आधार दिवंक तो तुर्त करता, तो गळाय करिना. आमी ताची जावन आसता आसतना आमी ताचे कुशेची जावन जियेत आसतना ताचो आदार तो क्षणच म्हळ्यार बरें आमकां फावो करता. तर ह्या आदाराचेर विश्वास दवरून आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा, पवी सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवी सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पाप साहेबाक, गवळी बापांक, येजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रष्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडाय नसे बगार तुझ्या पुता जेजूच्या सुवर्त स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर, सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा दी बळ आनी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमल्या तुझ्या मोगाळ संता सांत आंतोनीच्या भक्तिंकाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी त्या सावा तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यात तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुजो भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या पिडस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पिडे शिडेन ते तांकां निवार म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडे बरं आमच्या कसकी गरजां पासत आमी मागया. आमचे वैयक्तीक इरादे, कुटुंबांचे इरादे, गरजेंत आसलेल्या खातीर करची मागणी ह्या पुंतळाक येवन कोणें मागण्याचो आदार विचारला तांच्यो गरजो, कोणें तांची तेसावां बरोवन गेल्यान तांची तेसावां ही सगळीं आमी सर्गेच्या बापाक समर्पण दिवया. सर्गेच्या मोगाळ बापा, तुज्या बापाय सारक्या मोगाचेर विश्वास दवरून तूं आमचे कुमकेक येतलोयस, आमच्या गरजां पावतलोयस म्हणल्या विश्वासान आमी जण एकल्यान तुजे समोर दवरलेली मागणी, हांगासर आमच्या हर एका भक्तिकांनी तुज्या पांय तळा दवरलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे. कशें तुवें सामसावांक ताच्या कश्टा नश्टांत आधार दिलोय, कशें तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखान पांयांत आसलेल्या त्या शिसांक कुमोग केली, तशेंच आमकांय कुमोग कर. आमच्याय गरजां पावन आमकांय आमच्या कश्टांतले, आमच्या आकांतांतले, आमच्या दुखांतले भायर काड आनी आमकां संतोष, सुख, समाधान, समृद्धी दी म्हणून आमी मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. मोगाळ
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आमच्या नके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुझे परजेसो हो यज्ञ मानून घे. पदवासो सांतांतून तुझ्या भक्ताच्या नोवेनाच्या दिसा तुझे महिमेक आमी ते भेटयता. ह्या यज्ञांच्या गुणान आमच्या गवळ्या बराबर आमचे दिसा दिसांचे जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. आमी करूं सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि सासणांच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. अंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बगसाण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घट परगटुया. Jesu, तुझे नारा आम्ही समारंभा तुझे पुन्हा जिवंत आम्ही भागुता तुझ्या या समाजे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयझाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मुरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जोजे तिजो पती, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडतात ते शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान तेने जावन सुभाग्य सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, जेजू आमचो जिव उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाच्या करण्यानी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेना दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. केरेकट्टे संत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या संत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. सुमार 350 वर्सांचे चरित्र आसच्या ह्या पुण्यशताक येवच्या हजारो भक्तिकांक ताचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार जावन दिल्लो संत आंतोन तुमकांय देवाच्या कृपे आशिर्वादांचो शिवर पडाशें तुमचे पासत सदांच विनंती करून दी म्हणून हांव मागतां. ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा संत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पुण्यशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां. ही सेवा गरज असलेल्यांनी फोना मुखांतर सुरवेळेस कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेळेस आमकां कळोवचें. ह्या पुण्यशतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंथां, बेंथण्यो, संत आंतोनीच्यो ल्हानवड इमाज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. कोणायकी मिसांक दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसांक घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दम मिसाक तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत.
तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीन घेवचे चिंताप आसा. आमी हातीन धरलें पयलें योजन निर्गतिकांचो आसरो. हे योजन पंता पावन सुमार 60 निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेतां. हातीन धरलें हें काकुळतीचें वर्तें योजन पंताक पावोवच्या ह्या आमच्या वावरांत तुमचो कुमकेचो हात मेळोवंक तुमकां आसा जाल्यार तुमचें दान ल्हान या व्हड तें दफ्तरांत तुमी दिवयेत. तें आमी मोगान घेता. ह्या योजना सुबेवर आटापची मानावी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. तीं घेवन वेव्हार जोडयेत आनी हीं पत्रां हेरांक दिवन हेरांतावनी दान एकठांय करून आमकां तुमी दिवयेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार बावरतां. सांगता हर एका मंगळारा हांगासर संगीत दिवंक येवच्या लॉयड रिबेरो गांगोळ्ळी हाचो उपकार बावरतां. किर्तन गांवक कुमोकरच्या रिना मेंडोन्साचो आनी गायन गांवक सांगात दिवच्या सकळांचो उपकार बावरतां. तुमकां देव बरें करूं. सांतांतून देवातावन मागून भरपूर आशिर्वादां तुमकां जोडून दिवन दी म्हूण हांव मागतां. ह्या हप्त्यांत जेवणांक तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्यांक दान दिल्ल्यांची नांवां हांव वाचून सांगतां. नांवां वाचून जाल्ल्यांच दानियांनी मुखार येवचें आनी मानास गुर्त जावन वात घेवची. जेवणांक तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्यांक दान दिल्ल्या तुमचो मेसन उपकार बावरतां. दान तुमचें देवाक मानवून दी आनी देवातावन तुमकां कृपाळ आशिर्वादां मेळोवन दी म्हणून हांव मागतां. परत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमी सुमेस्तां उबी रावया. नोवेनांचें गीत आमी गावया. इतर जाय गीत अजपा आमल्यां पांगल्यां बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा खोसून काडटा. पान नंबर 16 नोवेनाचें मागणें सांगात आमी म्हणया. हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मौन सूख अनवारां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानाचे सांकले तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. आपाय ग्रासान पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवन तुजी कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोडून दिवन तुजी पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांत पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक घेवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष. ह्या असऱ्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडियात्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. सांत आंतोनीचे विनवणेन जायत्यांक जायते उपकार फावो जाल्ले आसात. सर्जरी बरी जाल्ली आसा. काम मेळिल्लें आसा. चिंतले अंक परिक्षेंत लाबोवन मुखल्या शिकपाक वचूंक आदार मेळिल्लो आसा. ह्या आनी जायत्या हे उपकारां खातीर
सांत आंतोनीचो उपकार बवरता आसतना ताचे विनवणेन ताणें देवाचो आदार आमकां आनी गरजेंत आसलेल्या हर एकल्यांकी ह्या पोंतळार ताची ससाय सुदिल्ल्या हर एकल्यांकी मेळच्याक आमची प्रार्थना ताच्या पांयांतळी दवरया. तकली दूख उणी जावंक, शिकूंक बरी मोत मेळोवंक, शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल सारके जावंक, कुटुंबांतल्या सर सान्यांक भलायकी मेळोवंक, कुटुंबांतले कश्ट पयस जावंक, बरें शिकप जावन मुखलो फुडार बरो जावंक, याजाकी तरबेती बऱ्यान संपोवन एक बरो याजक जावंक, उर्बेन आनी निस्वार्थपणे काम करूंक, वेव्हारांत जैत मेळोवंक, येवंक आसचे पयशे येवंक, रीण फारीक जावंक, घर बांदूंक आधार मेळोवंक, बऱ्या घराण्यांचे सैरीक मेळोवंक, काजार जावंक मोन करूंक, स्ट्रोक गूण जावन आतां पांयांक बोळ येवंक, कोंकली गूण जावंक, घरांत जावंक आसचीं कार्य हातीन धरिल्लीं हर एक कार्य बऱ्यान जावंक, बँक परीक्षा बऱ्यान जावन काम परमनंट जावंक, बें पयस वचोंक, भुरग्यान सारकें पोटां खावंक, बरें काम मेळोवंक, कुटुंबांत एक बरो याजक फावो जावंक, सुनेन कुटुंबाच्या सान्यान सवें बऱ्यान जियोंक, काम केल्ले पयशे मेळोवंक, PUC आनी BCA शिकप बऱ्यान जावंक, भुरग्यांचे देणे फावो जावंक, CA परीक्षा पास करूंक, मन आसता पयस वचून एकामेका लागीं उलोवंक, युरोपांत काम मेळोवंक, प्रमोशन बेगीन मेळोवंक, केस झडचे आनी डॅन्ड्रफ रावोवंक, कान आयकोवंक, आतां पांयांच्या नक्षांनी जावंचे फंगस गूण जावंक, लिव्हर ट्रान्सप्लांटेशनाची गरज नासतनाच तें गूण जावंक, पायल्स गूण जावंक, घरा वचूंक वाट मेळोवंक, स्वंत बिझनेस करूंक वाट उक्ती जावंक, जाग्याक वेची वाट जावंक, परगांवांत असलेल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक, ब्रिथींग समस्या सारके जावंक, काळजांत असले ब्लॉक्स वचोवंक, जननांगाची वाडावळ सारकी जावंक, कुटुंब मोग आनी देवासपणांत घट उरोवंक, कुटुंबां जिवीत बऱ्यान जावंक, मिसां वावर बऱ्यान जावंक, सर्व पिडा शिडा पयस वचोवंक, हातीन घेतलीं सर कामां सुफळ जावंक, बिझनसाचें बिल्लींग जावंक, 6 वर्सांच्या भुरग्यान सुडाल उलोवंक, भुरग्यान बऱ्यान इस्कॉलाक वचोवंक, लिव्हर गूण जावंक, मोबायल आनी वायट सांगात्या तावन भायर येवंक, बॉम्बायंतल्या घराचीं सर दस्तावेजां जावंक, कुरवायेचे तावन माडाक कावात्यांक रक्षण मेळोवंक, पाटीची आनी शिरांची सर पिडा गूण जावंक, भुरग्यांक तें बरी बूद आसोवंक, बरो पावस येवन बरें बेळें जावंक, विजिटींग विजाचेर भायर गेल्ल्यांक काम मेळोवंक, बऱ्या मोलाक जागो विकून वचोवंक, भावार्थ घट जावंक, शिकपांत आसक्त येवंक, संवसारांत शांती रास करूंक, जावंकाचें सर कामां बऱ्यान जावंक, PCOD समस्या पयसान भुरग्याचे देणे मेळोवंक, MBA परीक्षा बरी जावन करूंक आनी ती बरोवंक, घरचे रेकॉर्ड्स सारके जावंक, कृषेचेर आशिर्वादां पडोवन ती बरी जावंक, वायट सक्तेतावन आनी दुस्मानाच्या पासांत तावन कुटुंब राखून उरोवंक, काम करूंक जाणवाय मेळोवंक, काम भद्र उरोवंक, कामांत जाल्ले सुखे वरवीं कितेंच समस्या येना जावंक, इस्रायलांत विजा नासतना कश्ट नासलेल्या एका भावाक बेगीनच विजा जावंक आनी सगळे समस्या ताचेतान पयस वचोवंक, ह्या आनी आमच्या जण एकल्याच्या गरजां खातीर सांत आंतोनिया लागीं आमी मागया. ताचे विनवणेचो आदार मागोवन आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमचे सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी. सर कश्टांतले, विघ्नांतले, अनवरांतले, पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवीधर देवाक, ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी. आमेन. सांत आंतोनिया आमा पासत विनंती कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा, तू एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी,
तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदांच काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर मागया. सोम्यांचे नांवे आमचो आधार, सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे, सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासन देवा, तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दीस घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मोतीच्या आनी कुडीचे सर दोग तांचे तोंड पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंतांतुनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. या पुणशतांत तुज्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी आनी शांती जोडुली ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काल रावो. उबे रावया. आमी संपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा, आमी सेवचें जेवण तुज्या उदारपणाचो गुर्त, तुज्या मोगाचो गुर्त आनी तुज्या जतनेचो गुर्त. ह्या तुज्या जतने खातीर, मोगा खातीर, आदारा खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना आयचें हें जेवण आमकां दिवंक आदार दिल्ल्या आनी हें जेवण सेवच्या आमकां तुज्या जतनेचो, तुज्या मोगाचो आनी तुज्या आदाराचो उदंड आदार आमकां फावो कर. आनी तुजो आदार घेवन आमचें जिवीत सदांच विश्वासान आनी पातयेन तें जियोंक आनी एक दीस त्या सर्गेच्या राजान तुजे सवें जेवणाक बसोवंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. निमाणें गीत आमी गावया.